क्रिकेट, चेस आणि हेर खेळांक स्पॉन्सरशीप दिवपी जिनो फार्मास्युटिकल्सान आता गोवा फुटबॉल संघटनेचे फर्स्ट डिव्हिजन फुटबॉल सर्तीक तेंको दिला. शेनवारा ह्या वर्साचे सर्तीचे लॉन्च जाले. सुमार 2 म्हयने चलपी सर्तीक 26 जानेवारीक सुरवात जातली. 14 टीमी हातूंत खेळटल्यो. त्रेसष्टाव्या नॅशनल स्कूल गेम्सांत तांग सुई कराटे सर्तीत गोयच्या अंडर-19 चल्यांचो पंगड उपवस्थात थारलो. ही सर्त दिल्लीत जाली. ह्या टीमीक मुखेल इन्स्ट्रक्टर महेश पुजारीन मार्गदर्शन केलें. कोच विल्टन डिक्रूज, साक्षी सिंह आनी वॉल्टर डासिल्वान भुरग्यांक ट्रेनिंग दिलें. ऑल इंडिया लेवलाचेर दिल्लीक वचून ते खेळून येयल्ले आसात आनीक सेकंड प्रायज ते घेवन येयल्ले आसात. टोटल आमचे 13 भुरगे गेल्ले आनी 18 क्रू गेल्ले. सो तितून 8 मेडल मेळ्ळा, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर आनीक 3 ब्रॉन्झ. हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनीक सांगूंक सोदता की हे पळय भुरगे गेल्ले ते आपले हिम्मतीचेर, आपले दमाचेर ते आपले कंट्रिब्युशन करून बरे मागप्यांनी ते आज दिल्ली वचून खेळून येयल्ले आसा आनी तेणी बरे परफॉर्मन्स दिल्ले आसा. हय, एज फाटल्या जे आमकां सरकारान कितें मदत करपाक जे आहा ते मदत जाल्ली जाल्यार आमी यंग भुरगे स्पोर्ट्सां बरे उंच येतले आनी बरे आमकां हेल्प जातली, यंगस्टर्सां हेल्प जातली की ते स्पोर्ट्स मुखार हाडपाक अशें म्हूण मागता हांव. गोवा फॉरवर्ड ट्रॉफी क्रिकेट सर्त ह्या म्हयन्याच्या 26 ते 28 तारखे मजगती गिरी ग्राउंडार जातली. ही सर्त बोडगेश्वर क्रिकेट रसाच्या जोड पालवान जातली. जैतिवंताक 1.25 लाख जाल्यार उपवस्तादाक 55,000 रुपया तशेंच ट्रॉफी मेळटल्यो. हेर वैयक्तीक इनामाय दितले. 26 तारीख, 26, 27 आणि 28 3 दीस टुर्नामेंट आसा जानेवारीच्या. आणि टायमिंग्स सकाळी ग्राउंड गिरवाडे आसा, गिरी ऑपोजीट ग्रीन पार्क नामोशी गिरी ह्या ग्राउंडाचेर. यजमान दामोदर विद्यालयान आंतर महाविद्यालयीन हँडबॉल सर्त जिखली. फायनलीत तांणी म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजीचेर 15-5 पॉयंटांन जैत जोडले. मडगांव महाविद्यालयान फिजिकल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्साच्या इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंटाच्या जोड पालवान ही सर्त दवरिल्ली. We have earlier children used to go to a river, 2 kilometers walk, do swimming. So there was exercise. Now everything is stopped. And you get lot of tension in academics. When you sit in class, you cannot concentrate because you are physically unfit. So this sports activity now we have to make it compulsory. Everyone has to participate. Say handball, everyone has to participate in handball. So then only you will maintain your fitness. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.